मुगाचे भावा भयणीनो, काल जेजून शिश्यांक मेसाची खरी ओळख करून दिली. ह्या मेसायाक वेगळोच मेसाया, ताका कोस्ट दूख पिडापीत सोसूंक पडटलें आनी शेवटाक धर्मशास्त्री फुडारी ताका जिवेशी मारतलेत आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनून जिवन जातलो. आज शुभ तमनान जेजू आपल्या शिश्यांची न्हय, जो कोण जेजू फाटलाव करता ताची ओळख करून दिवता. कोण जायत जेजूचो खरो फाटलावदार. जेजू दोन वस्तू सांगता. पयलें म्हणजे ताणें 2 दिसा आपलो खोरीस खांदार मारून जेजूच्या फाटल्यान चलूंक पडटलें. जेजून आपलो खोरीस 3 वर्सां एके भाशेन खांदार मारून शेवटाक ताच्या दुस्मानान ताका मारलो. पूण 3 वर्सां कित्याक ताचे दुस्मान आसलेत. वो करून फुडारी धर्मशास्त्री ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, ते ताचे दुस्मान आसले. ते ते खोरीस तशें आपलेच शीस ताका जेजूक खरेंच वळखोन आसलेत. जेजू म्हणटा, जर आमी ताचे खरे फाटलावदार, आमचे खोरीस आमच्या फाटल्यान आसात ते आमी घेवन जेजूच्या फाटल्यान चलोंक पडटलें. आमचे खोरीस म्हणजे आमच्यो अडचण्यो. सो 2 दीस येतात, ल्हान व्हड, कुडीच्यो, आत्म्याच्यो, मनाच्यो, भुरग्यांच्यो, कसल्यो जायत. तेन्ना हे येतात, एक भाशेन खोरीस जेजूच्या आदारान आमी 2 दिसा चलोंक जाय. दुसरें म्हणटा, जेजू म्हणटा आमी देवाक पयलो जागो दिवंक जाय. म्हणजे आमच्यान आहा तें इगो म्हणजे देवाक भायर घालप. एजींग गॉड आवट. एजींग म्हणजे देवाक भायर, कोणाक भायर, देवाक भायर घालप आमच्या जिवितांत आणलो. जायते फावटी आमी अशें करता, आमी देवाक भायर घालता. तेन्ना आमचे जिवनांत कितलें काम आसा, आमकां देवाक मागणें कोण वेळ ना, आमी देवाक भायर दवरता. म्हणल्यार आमी म्हणटा आमचें जीव पयलें, आमचो वावर पयलो, आमची भुरगीं पयलीं, आमी सगळें पयलें. पूण देवाक आमी भायर दवरता. खास हाच्यात आमी देवान जेजून दिल्ली शिकवण मनान दवरया आनी आमच्यात एक प्रश्नाचेर विचार करुया. आमी सगळे जेवचे फाटलावदार. वी आर ऑल क्रिस्टियन्स. वी आर ऑल फॉलोज ऑफ क्रायस्ट. वॉट डज इट मीन टू बी अ क्रिस्टियन? वॉट कॉस्ट आर वी विलिंग टू इन अ वे टू गिव टू बी अ क्रिस्टियन? खरेंच हे प्रश्न म्हत्वाचे. कित्याक जेन्ना आमी म्हणटा क्रिस्तांव जेजू फाटलावदार, कितें तरी आमी आमच्या जिवनाक उणें करूंक जाय. जेजू म्हणटा आपल्या जिवितांत द्वेस करूं, वी शूड हेट आवर लायफ. म्हणजे जेजू म्हणटा पयलो जागो देवाक दियात आनी दुसरो आमच्या पेल्याक आनी तिसरोच आमकां. देवान ही आमकां सजमून दिवंक इम्सा भेटेंत देवा लागीं मागुया.